बेतोडे हांगा आत्मनिर्भर भारत ह्या फंडांतल्यान बांदलेलो कचरा प्रोजेक्ट कंप्लीट जाल्लो आसा. सो केन्ना पर्यंत सुरू करपाचो प्रयत्न आसा तुमचो? माझे नाव मधु विष्णू खांडेपारकर, बेतोडा निळकल कोणशेंपळा पंचायत सरपंच. हांवें जवळ जवळ 16 नोव्हेंबराक हांवें ताबो घेतलो 2024. म्हाजे कारकिर्दींत सगळ्याच पंचायतच्या सहकार्यान जो गार्बेज, वेट गार्बेज आनी MRF सीड हो जो प्रकल्प अपुरो आशिल्लो, जवळ जवळ 90% काम जालें आनी 10% काम उरलेलें. तें हांवें सगळे पंचायतच्या सहकार्यान आनी गांवच्या सहकार्याच्या वतीन हांवें तो पूर्ण करपाचो प्रयत्न केलो आनी तो आज जें 10% काम उरलेलें आहा तें काम जाल्लें आसा. सो केन्ना पर्यंत सुरू करपाक? केन्ना पर्यंत म्हणल्यार पयर हांव ग्रामसभा जावचे पयलीं ग्रामसभे म्हणटा तो इशू येतलो आनी थंय खरी नितांत गरज आसा. तेन्ना हांवें डेप्युटी कलेक्टराक हांवें भेट घेतली. भेट घेतली थंय हांवें तें कलेक्टरा कडेन उलयलो आनी थंय सांगलें की चर मारला आनी सरी मारल्या कोणी तरी, आनी ती स्टार्ट करतरी आमकां कळटली कोण ओनर आनी कोणी मारल्या आनी ती खरी गरज आसा. आनी दत्तगड, कासारवाडा, वैद्यनगर ह्या लोकांनी तरी म्हाका दिसता थंय इल्लो विरोध करचो न्ही, कित्याक तेंचो जें डिस्पोजल करपाक वेट जे गार्बेज आसा, कचरो जो आसा तो भरपूर प्रॉब्लेम आसा. गांवांनी कांय केळी मुळार घातल्या माडयो डिस्पोज करूं शकता, पूण थंय अशें आसा की 60 मिटर आनी 50 मिटर अशीं घरां आशिल्ल्या कारणान रश आसा आनी थंय सामकी गरज आसा. सो 90% काम जातकीर ह्या प्रोजेक्टाक ओपोज जालो. सो तेजेर कितें केलें तुमी? म्हाका तेंच दिसता. हांव म्हणटा जेन्ना थंय काम करपाक सुरू केली, लोकांनी जर विरोध करपाचो आसल्यार तेन्ना पयलींच करपाचो. तेंच्या पंचान तेंकां सगळ्यांक सांगलेलें आसतलें आनी तें खबर आसतलें लोकांक. तेन्ना कित्याक अपोज करना? म्हाजो तोच प्रस्न आसा. म्हण आनी जागो खंय निवडलेलो म्हाका पयलीं खबर नाशिल्ली. जेन्ना लोकांचो विरोध जालो तेन्ना सगळें म्हाज्या मंडळांत थंय घेवन गेलो आनी तो जागो तेन्ना पळयलो. आनी रस्त्याचो बरोच अभाव आसा थंय. रस्त्याची गाडी वचपाची बरोच प्रॉब्लेम आसा. सो प्रॉब्लेम आसा. प्रॉब्लेम आसा. आत्मनिर्भर भारत ह्याच्या अंतर्गत मेळिल्ले 50 लाख रुपया बेतोडा पंचायतीन वैद्यनगर हांगा एक कचरा प्रोजेक्ट उबारपाक खर्च केलो. सुमारे 90% काम पूर्ण जाले नंतर स्थानिक लोकांनी प्रकल्पाक विरोध केलो. ताका लागून गेले 2 वर्सां प्रकल्पाचें काम रखडलेलें. स्थानिक बाकीचे पंचायत एरियेचे लोकांक हो प्रकल्प जाय, पूण स्थानिक लोकांक हो प्रकल्प नाका आशिल्लो म्हणून हो काम पेंडींग उरलेलें. गेले कांय दिसा पयलीं पंचायतीन हो फुडाकार घेवन परत काम उरलेलें 10% काम पूर्ण केल्लें आसा आनी सद्या प्रकल्प लोकार्पण करपाच्या मार्गार आसा. पूण स्थानिक लोकांचो विरोध अजून पर्यंत कांय निवळ्ळो ना. हेका लागून पंचायत मंडळांनी सद्याक डेप्युटी कलेक्टरा कडेन चर्चा केल्ली आसा. मुख्य म्हणजे हो प्रकल्प भर लोकवस्तीच्या लागीं आसा. ताका लागून थंय कचरो पंचायत एरियेचो जो कचरो घेवन वयतल्यो गाडयो आसा पळय त्यो रिक्षा शिवाय वचपाक शकपाक ना. सो फाल्यां सकाळीं कचरो घेवन गेलो, मोठी गाडी जर टेम्पो वा ट्रक घेवन गेले जाल्यार थंय प्रॉब्लेम जावपाची शक्यता आसा. हो कचरा प्रोजेक्ट बेतोडा खातीर वरदान ठरतलो, पूण लोकवस्तीत हो उबारल्या कारणान सद्या वादाच्या भोवऱ्यांत सांपडलेलो आसा. बेतोडेच्यान गोमंतक TV खातीर स्वप्नेश च्यारी.